म्हजें नांव समिक्षा दिनेश शिमे पुरुशकर। हांव आरपोरा सांकवाडी रावतां आनी हांव हें जालें 35 वर्सां जालीं हें करता काम। हांव पयलीं टेराकोटा क्ले पॉटरी करतालें आनी म्हाका वयल्या घरा खूब जागो आसलो तेन्ना क्ले पॉटरी करतालें। आनी आतां हांव शेल्स वर्क करता, म्हणजे म्हाका घरा कडेन आतां घोवाल्या घरात चड जागो ना म्हणून शेल्स वर्क करता। हांव शेल्स इकते हाडटा सगळे आनी हांव तेजे तरेतरेचे प्रोडक्ट तयार करता। डिफरंट आतां कोणाचे कॉपी बीन करिना, डिफरंट करता। ह्या फावटी आहा ह्या स्टॉलार आतां हे दुसरे आहा स्टॉलार दुसरे मेळटाले तुका दुसऱ्या वर्सा। अशे डिफरंट टायप ऑफ हँडीक्राफ्ट करता। हेजे उपरांत सरकार तुमकां कशें मदत करता? सरकार आमकां आतां आमकां गोवा हँडीक्राफ्टान ही फ्री स्टॉलां दिल्यात, 10 स्टॉलां दिल्यात आमकां क्राफ्टमॅनांक। आमी तांकां सांगलें आमकां एक स्टॉलूच दियात आनी आमकां कांय दिवनाकात तुमी, कित्याक ते स्टॉल घेवन आमकां परवडना की आमचो सेल करपाक। आमचे सेल करी जाल्यार त्या स्टॉलाकूच पयशे जाता, ते 10,000ची स्टॉलां। आमचे सेल जाल्या का तो सगळो आमकां कितें इनकम मेळटा तो सगळो स्टॉलाक वयता। ह्या फावटी आमकां गोवा हँडीक्राफ्टान खूब हें दिलां, स्टॉलां दिल्या आनी आमकां एक हें दिलां, शॉपूय दिलां तेंणी आमचो प्रोडक्ट थंयसर विकपाक। लोकोत्सवाक कितें कसो रिस्पॉन्स जालो? लोक उत्सवाक सदांच बरें आसता। स्टॉलां तुका बरी मेळत बेस्ट जाग्याचेर जाल्यार तुजो सगळो आयटम सोंपता। ह्या फावटी हांवें 20 वर्सां पयलींचो पळय तो आयटम हाडलेलो तो पसून म्हाजो खपलो हांगासर। लोक उत्सव असो आसा की कोणाक एड तेंची बरी आसता आनी सगळें तेंचें सामान सगल्यांचें सोंपता, लास्ट मेरेन सगल्यांचें कांयच उरना सामान। तुम्ही पळयतात GNH।